गोयच्या रस्त्याची कानी आता येरादारी करप्यांक सच्चित जाल्या। हे नियोजन शून्य रस्ते अपघातांक आमंत्रण दीत आसात। म्हापसा मार्केट ते तार न्हंयच्या रस्त्याची चाळण जाल्या आणि कितलो तेंप लोकांनी नियोजन शून्य सरकारी रस्त्यांचे बळी जावप, पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। सध्या हांव आसा म्हापशेचे रोड सध्या बरेच फामाद जाल्यात। आमी हांगा पळोवपाक शकता फ्रॉम म्हापसा मार्केट टू जे तार रिव्हरी कडेन आमी जेन्ना वयता जो रोड हो आसा हो एकदम पिड्ड्यार जाल्लो आसा। लोक जे येरादारी करता तांकां सर्कस करची पडटा ह्या रोडा वयल्यान जेन्ना गाडयो चलयता तेन्ना। तशेंच ह्या रस्त्यांचेर इतले होणे पडलेले आसा की जे येरादारी करता तांकां खूबच त्रास जाता। तशेंच ह्या रोडा वयल्यान जाणटे नेणटेय ट्रॅव्हल करता। तुमी जर हांगा टू व्हिलरी वयल्यान जर वचत जाल्यार गाडी चलोवपाक इतलो प्रॉब्लेम जाता, इतले ह्या रस्त्याचेर होणे पडलेले आसा। हो रस्तो केन्ना पुराय जातलो असो एक प्रश्नचिन्ह हांगा पडिल्लो आसा। तशेंच हांगासरले जे म्हापशेचे रोड आसा हे केन्ना बरे पळोवपाक मेळटले असोय व्हडलो प्रश्नचिन्ह हांगा निर्माण जाल्लो आसा। तशेंच हे जे रस्ते आसा हे बेगीनच्या बेगीन आयज कंप्लीट जावपाची गरज आसा। बिकॉज जेन्ना आमी म्हापसा मार्केटा कडल्यान तारी कडेन वचपाक जेन्ना वयता इतलो रोड पाड आसा, इतलो पाड आसा जेन्ना आमी टू व्हिलरी वयल्यान ट्रॅव्हल करता, ट्रॅव्हलिंग करतना इतलो त्रास जाता, तकली सुद्दां दुखपाक लागता। इतलो व्हडलो हांगा प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। तशेंच हे जे रस्ते आसा हे बेगीनचे बेगीन आयज कंप्लीट जावपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता कणगांवकार आनी निखिल जल्मी।